पसून ताका हाडूंक ना तेणी आनी तो सांगता कितें जाणा ना म्हणटा तशें करचोच ना तो म्हणटा आपूण तेची गॅरंटी दिता म्हणजे तो आनी करचो ना तो भियालेलो आहा तुज्या चेडवाक हात लावचो ना म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाता की पीआय जो आसा पळय ती ही केस खंय तरी ह्या भुरग्याक न्याय दिवपा खातीर तो फुडें सरना डिनाय करता तो न्याय दिवपाक आनी बारांच्यान हे पुलीस सगळ्या ह्या समाजाक आमच्या ह्या आवयक तेजे नाचयत आसा आमी पुलीस स्टेशनार परत विचारलें की दनपारां जेन्ना तुमी ताजो स्टेटमेंट घेतलो त्या टायमार तुमी ताजे कपडे कित्याक मागूंक ना त्या टायमार तुमी ताजे कडेन जे कितें तुमकां एविडन्स गावलो तो तुमी कित्याक हाजो प्रश्न पीआयक आसा की 7:30 वरांचेर ती आमची भाभी चेडवाक घेवन हांगा येयल्ली 7:30 ते 1 मेरेन हो डिले कित्याक आनी मागीर विटनसांक भितून आपयता आनी ब्लँक पेपराचेर सायन मार म्हणटा म्हणजे हे पीआयक आनी हे पुलीस स्टेशनाच्या पुलिसांक कितें करपाचें तो तसो करचो ना म्हणटा म्हाका सांग तो तसो करचो ना सांगच्या खातीर तूं तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणजे हे सगळे जर गेल्ले पळय ते शिकोवपूच ना तेंच्यांनी पेन केन्ना हातीन धरूंक ना हेच्या पयलीं तेंच्यांनी कंप्लेनी केन्ना खंय घालूंक ना काय तेंकां उलोवंक येना केन्ना सरकारान केला हे म्हाका खबर ना की बाबा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट जर करतलो कोणी जाल्यार तेणी कंप्लेंट टायप करून व्हरोन दिवपाची असो कायदो केन्ना पास केला तो म्हाका खबर ना म्हाका ते पळोवचें पडटलें आनी पुलिशेन दाखोवचें पडटलें आमकां हांव आव्हान करता परत गोंयच्या सरकाराक आनी गोंयच्या आमच्या होम मिनिस्टराक अशा प्रकारचे जर प्रयत्न चल्ल्या ह्या सरकारान आनी असल्या जर पुलीस ऑफिसर करून दवरल्या जाल्यार ह्या गोंयान आमची भुरगीं बायलां कोण सेफ आसना गांवांत सांगपाकूय आमकां लज दिसता आनी रागूय येता की आमच्या एका मायनर चेडवाचेर त्या गांवांतल्या एका व्यक्तीन जेन्ना ती पसऱ्यार शॉपार वयताली पळय तेन्ना थंय आडयले तेका ताच्या हातीक धरलो ताची कॉलर पिनली आनी तेका जाती वयल्यान गाळयो घालपाक सुरू केले आनी मारपाची धमकी दिली हो इन्सिडंट 6:30 वरांचेर घडला तशी तेजी आवय सांगता ताज्या उपरांत ती 7:30 एका वरा उपरांत हांगा येयली पुलीस स्टेशनाचेर आनी आपणाची कंप्लेन आसा की अमक्या मनशा विशयी ती तुमी नोंद करची म्हणून पुलिसांनी तेका खंय मेडिकलाक व्हेलें मेडिकलासून हाडले 12:30 मेरेन पुलीस ताजी कंप्लेन नोंद करून घेयना म्हाका फोन आयलो की अशें इन्सिडंट जाला हांव येयलो ताच्या पयलीं आमचे सगळे जे कार्यकर्ते आसले सिनियर ते हांगा आसले आनी हांवें पीएसआयक विचारले कन्सर्न जो पीएसआय आसलो पळय तेका की ताजी कंप्लेन तुमी बरोवन कित्याक घेयनात नोंद कित्याक करिनात तो म्हाका सांगता तुमी ड्राफ्ट करून हाडा म्हणून आनी तेका विचारलें जर आमी जर ड्राफ्ट करून हाडपाक जाय अशें जर प्रोविजन आसा जाल्यार म्हाका दाखय म्हणून सांगलें तेणें 12:30 वरांचेर हयसर तुका टायपिस्ट किंवा खंयचो आदोगादाचें ऑफिस ओपन आसूं शकता पेडण्यान किंवा गोंयान तरी ते कळपाक जाय न्हू असो कायदो केन्ना सरकारान केला हे म्हाका खबर ना की बाबा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट जर करतलो कोणूय जाल्यार तेणी कंप्लेंट टायप करून व्हरोन दिवपाची असो कायदो केन्ना पास केला तो म्हाका खबर ना म्हाका आतां ते पळोवचें पडटलें आनी पुलिशेन दाखोवचें पडटलें आमकां ते एकाक सुमार तो कन्सर्न पीएसआय ती कंप्लेंट बरोवन घेता तातूंतलो थोडो पोर्शन आसा हांवें तांकां सांगलें की जो इन्सिडंट घडला तशें नरेट करा तेंच्यांनी ते बरोवन घेवपाची तांची जबाबदारी आनी वाचून दाखोवपाची तांची जबाबदारी थोड्यो गोश्टी आहा ती स्कीप करपाक लायल्या तेका राती हो 12:30 उपरांत हो विशय जालो एकाक तेणें पेन घेतले हातीन बरोवपाक सुरू केलें 20 मिनटां जाली ताज्या उपरांत आमी विचारलें तेका ती केन्ना अरेस्ट जातलो तो म्हणूंक लागलो एट्रोसिटी आपणाक कन्सर्न ऑफिसरा कडेन कन्सर्न करचें पडटलें तो सकाळीं पळोवया ती बाबडी परतून हांगा येयली जाल्यार पीआय मेळ्ळो पीआय बरोबर कितें उलोवप जालां ती सांगतलें तेका आतां ह्या गोश्टीक 7:30 कालची 7:30 ती आयज 7:30 आतां जाली पळय कितकी 11:15 जाली 24 वरांच्या वयर जावन गेली अजून ताका हाडपाचो प्रयत्न पुलिसांनी करूंक ना अशें तरी आमकां दिसता एफआयआर अजून लॉन्च जावंक ना आनी जो पीआय आसा तो कन्सर्न सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिना जेन्ना ही सगळी बायलां गेली विचारपाक तो सांगता की तुमचो कोण शिकलेलो कोण भुरगो आसा जाल्यार ताका घेवन या म्हणून हे कितें स्टेटमेंट म्हणजे हे सगळे जर गेल्ले पळय ते शिकोवूच ना तेंच्यांनी पेन केन्ना हातीन धरूंक ना हेच्या पयलीं तेंच्यांनी कंप्लेनी केन्ना खंय घालूंक ना का तांकां उलोवंक येना दनपारां आमी मिटींग केली दनपारां जशेंच आमचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते सगळे मेळ्ळे पीआय तेन्ना तो सांगता ना तसो आपूण सगळे ते करता आनी आपूण सांगता तो तसो करचो ना ह्यान फुडें हो स्टेटमेंट जे गांभीर्य लक्षांत घेवचें तो तसो करचो ना आतां हांव फोटींग उलयता जाल्यार सगळे आसा म्हाज्या बरोबर तांकांय विचारा तुमी तो तसो करचो ना म्हणटा तो म्हाका सांग तो तसो करचो ना सांगच्या खातीर तूं तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताय तो तसो करचो ना म्हणून आयज ज्या व्यक्तीन भर गांवान एका आमच्या मायनर भुरग्याच्या हातीक धरून असॉल्ट केले ते वयल्यान 17 वर्साचे गांवान आतां ते शिक्षणा खातीर दुसऱ्या कॉलेजीन बिलेजीन वयतले थंय तेज्या जिवाक धोको नासतलो दुर्दैव लोकलान केला ताका कायदो आसा कायद्यान ताका पनिशमेंट दिवपाक जाय कायद्यान तेजेर आमकां जस्टीस दिवपाक जाय हे सगळे कायद्यान बरयल्लें आसा
आमी कितें म्हणटा तेणे कृत्य केला ताका कायद्याच्या अंतर्गत तेजेर कारवाई जावपाक जाय ही आमची मागणी आसा. हाडा ताका भितर दवरा भितर. पळय तो PI सांगू शकता आतां हेज्या खातीर हो डिले कित्या खातीर. म्हाजो प्रश्न PI आसा की 7:30 वरांचेर ती आमची भाभी चेडवाक घेवन हांगा येयल्ली 7:30 ते 1 मेरेन हो डिले कित्या खातीर हे एक्सप्लेन करूंक जाय तेणें. डिले कित्या खातीर 24 वरां जावन गेली मरे अजून FIR रजिस्टर जावंक ना. तांकां हांगा येयल्या घेवन जाल्यार तेंचेर आमकां मेडिकलाक धाडले. मेडिकलसून आमी येयली. मेडिकलसून येयल्यार बरयता करतात ते बरयता करता मागीर सतीश सर भाई येयलो. तेणी म्हटलें कित्याक आजून पसून जायना ना तुमी बरोवन दिया म्हणून सांगलें. तेणे घेतले आनी मागीर सर ह्यो भाई येयलो. हेणी बरयले आनी तांकां दिले. तो मारून ना 24 वरां भितर आमी तेजें हें करता म्हणून सांगलें. आमकां सकाळीं आपयली. काल 6:30 कशी घडला हें. हांव कामाक गेल्लेलें. मागीर म्हाका चेडवान सांगलें अशें जालां म्हणून. तो येयलो आपूण म्हणटा वयताले शॉपार येयलो आनी आपल्या घर टर्न घेताना आडयले आनी म्हणूंक लागलो तुका लायसन कोणी दिलां. तेणी सांगलें लायसन आपल्याक तूं कित्याक विचारता तूं ITO म्हाका लायसन विसरूंक काय तुका गाडी लागल्या तेन्ना तूं रस्त्यार गाडी चलयताय म्हणून आपूण तुका विचारता म्हणलो. तर तेणी सांगलें तूं म्हाका तुका म्हाजें पडोंक ना म्हणून सांगलें. तितल्यान तेच्या हातीक घट धरले आनी हात तेजो हें केलो. तेणे आपले हात सोड आपल्या आंगार तूं येवं नाका. तितल्यान गोल धरले आनी गोल ओडले तेजे आनी तूं म्हणलो म्हाराच्या कास्ताचें तें म्हाराच्याच कास्ताचें तुमकां जाता तें कर म्हणून सांगलें. तेणे तूं हांगाच राव म्हाज्या घरा कडसून आपूण घेवन येता. आनी ताका खूब कितें कितें उलोवंक लागलो. वायट गायी बिळी ताका दिल्यो. चेडवान म्हाका पळय तूं उलयता रितीन उलय आपल्या तसले नाकाले शब्द तूं वापरूं नाका म्हणून सांगलें. मागीर त्या घरा कडेन गेले. घरा कडसून ताणें सगळ्या घरा कडल्यान हाडल्या म्हणटा ह्यो नाच जालो. मागीर उठले ताका हांव पुलीस स्टेशनार घेवन येयलें आनी पुलीस स्टेशनार हांवें सांगलें अशें जालां म्हणून. तेंच्यांनी मेडिकलाक धाडलें. मेडिकलासून येयली जाल्यार आमी हांगासर सगळो वाडो आमचो तेजो सगळीं जाणां आमी हांगा बसोनूच आहा. 12:30 जावन गेली जाल्यार कोण आमचें स्टेटमेंट घेयना कांयच घेयना. आनी मागीर भाई येयलो आनी भाईन हे घेतले आनी दिले ताका आनी तेणें फाल्यां सकाळीं तुमी परत या. आमी ते फाल्यां सकाळीं थोड्योश्यो गोश्टी आमकां त्या काल सरान लिपोवंक सांगल्यो नाका म्हणून. आमी आपले त्यो सांगूंक ना. सकाळीं तो म्हाका विचारता कशें कितें गजाल हांवें सांगलें ते वयताले शॉपार ते अशें तेणी ताका घट धरलें गेलें. तो हो वगीत घट धरचो ना म्हणटा. तो कितें तरी तेंचें जालां आसतलें म्हणटा कितें तरी घडलां आसतलें. वगीत कहो घट धरतलो काय विचार ताका हाड म्हणटा. आपल्या फुड्यान तुजें बरयलेलें आसा ना तेजे तोंडासून आयकोंक जाय. म्हणजे म्हाजेच तोंडासून चेडवाच्या सगळ्या तोंडासून आयकोंक जाय. आनी तेज्या कडसून हांवें म्हटलें ताकाय आपय हांव हेका हाडटा आनी दोगांकूय ताका विचार ना. आपूण मला 24 सांज पासून ताका घेवन येता. अजून सांज जावन गेले तर रात जाली अजून पसून ताका हाडूंक ना तेणी. आनी तो सांगता कितें जाणा ना म्हणटा तशें करचोच ना. तो म्हणटा आपूण तेची गॅरंटी दिता म्हणजे तो आनी करचो ना. तो भियालोलो आहा तुज्या चेडवाक हात लावचो ना असो तसो आमकां सांगता. जो इन्सिडंट आतां आमच्या एडवोकेटान सांगलेलो आसा आनी सुरवाती पासून म्हणजे काल आमी जेन्ना आमकां ही खबर कळ्ळी तेन्ना आमी हांगासर 12 सुमार राती पावले. आनी 12च्यान हे पुलीस सगळ्या ह्या समाजाक आमच्या ह्या आवयक तेजे नाचयत आसा. काल जेन्ना आमी PI कंटिन्युअसली फोन करता PSI उडवा उडवीची उत्तरां दितालो. आपूण ताका सोदपाक गेला आपूण ताका हें करता तें करता. आनी जेन्ना त्या चेडवाचें तेणी स्टार्टींग स्टेटमेंट घेतले तेन्ना त्या चेडवान ताका सांगलेलें की आपणाक तेणी हे जाती वरसून शब्द वापरले आपणाक तेणी टच केला आपणाक तेणी मारपाचो प्रयत्न केला आपणाक तेणी जे कितें आसा तें त्या टायमाचेर जो कन्सर्न ऑफिसर आहले ताका खबर आसपाक जाय आसली की बाबा हो अंडर एट्रॉसिटी एक्टाच्या अंडर ही केस येता म्हणून. त्याच टायमार तेणी आपले PI कळोवपाक जाय आसलें आनी DYSP कळोवपाक जाय आसलें. हो 2 दिसां उपरांत हो टायम न्हू म्हाका ऑथॉरिटी ना म्हणून ती केस सांगपाची न्हू. म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाता की PI जो आसा पळय ही केस खंय तरी ह्या भुरग्याक न्याय दिवपा खातीर तो फुडें सरना. डिनाय करता तो न्याय दिवपा खातीर. दुसरी गजाल काल आमी जेन्ना PI कॉल करता PI फोन घेयना. आयज जेन्ना आमी परत येयले ह्या भुरग्याक परत स्टेटमेंटाक आपयलें म्हणून आमकां जेन्ना खबर कळ्ळी आनी ताजो स्टेटमेंट जालो एक NGOच्या मनशांक घेवन तो स्टेटमेंट घेतलो तेन्ना सुद्दां PI खबर आसा की बाबा अंडर एट्रॉसिटीच्या अंडर केस येता. आनी तरी सुद्दां तो अजून मेरेन आपल्या DYSPक सांगना. म्हणजे PIक नेमकें कितें करपाचें आसा. दुसरी गजाल कितें जाली तांकां सांज मेरेन हांगासर ती आवय आनी भुरगें आसलें. आमी म्हणलें कितें तें मायनर भुरगें आसा आनी ताका इतलो वगत पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक बसून दवरता. आनी म्हणून आमी कितें म्हटलें जर स्टेटमेंट ताजो जालो तेज्या आवयक सांगलें आमी ताका घरा धाड म्हणून. घरा गेल्या उपरांत परत आतां ती 7:30 कितें 8 परत तेज्या आवयक फोन करता पुलीस डिपार्टमेंटासून तूं तुमचे ते कपडे बीन कितें आसा त्या दिसाचे इन्सिडंट ते हाडून दी आनी 2 विटनस हाड म्हणून. आनी जेन्ना आमी येवन पुलीस स्टेशनार परत विचारलें की दनपारां जेन्ना तुमी ताजो स्टेटमेंट घेतलो त्या टायमार तुमी ताजे कपडे कित्याक मागोवंक ना. त्या टायमार तुमी ताचे कडेन जे कितें तुमकां एविडन्स जावलो तो तुमी कित्याक घेवना. जाल्यार ती म्हणपा लागली ना आमी ताका फोन केलो ती आसा म्हणून सांगलें म्हणून आमी तांकां आपयलो. आमकां बेगीन केस ही तुमकां बेगीन FIR रजिस्टर करपाक जाय म्हणून आमी तांकां आपयलो म्हणटा. आनी 2 विटनस मागले आनी ज्या जाग्याचेर जे विटनस जाले ते विटनस येयले आनी विटनसांक हांगासर येवन परत 2 वरां विटनसांक दवरले. आमी आमचें ड्राफ्टींग करता आमी टायपिंग करता सगळें सांगलें तेंच्यांनी. आनी मागीर विटनसांक भितून आपयता आनी ब्लँक पेपराचेर सायन मार म्हणटा.
म्हणजे हे PI आणि हे पुलीस स्टेशनाच्या पुलिसांक कितें करपाचें आहा? चेडवाचेर इनजस्टीस करपाचें आसा आनी चेडवाक आमच्या त्रासान घालपाचें आसा. म्हणजे खंय ना खंय हो PI जो आसा पळय ती ही केस दामपाचो प्रयत्न करतालो. आनी आतां तेज्या उपरांत सुद्दां आतां तो सांगता 20 मिनटांनी आपूण FIR करता म्हणून. आतां 20 मिनटां जावन आतां 2 वरां जाय दिली, परत 1.5 वर 2 वरां जाय दिली. आनी आतां आमकां इन्फॉर्मेशन म्हणटा की ते आपणाच्या ऑथॉरिटीच्या भायर आसा म्हणून. म्हणजे हो PI ह्या समाजाक हांगासर हाडून हांगासर ह्या भुरग्या बायलांक हाडून हांगासर रस्त्याचेर बसोवपाच्या खातीर तो फुडें सरलेलो अशें दिसना. आनी हेका लागून ह्या तुमच्या माध्यमातून जर हे मुख्यमंत्री मेरेन पावता जाल्यार मुख्यमंत्र्याक म्हाका विचारपाक जाय, हो जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचो जो समाज आहा पळय त्या समाजाक ह्या गोंय राज्यात न्याय दिवपाचो ना. ही पुलीस स्टेशनां जी आसा ती ह्या समाजा खातीर ना, ही पुलीस स्टेशन आहा ती ह्या भुरग्यां खातीर ना. आनी भुरग्याचेर जेन्ना इन्सिडंट जाता जाल्यार हेका इतली सुद्दां हेका सेन्सिटिविटी ना ह्या PI की बाबा हे भुरगे जे आसा ते आमचे भुरगे आसा आनी त्या भुरग्याक न्याय दिवपाक जायना म्हणून. आतांच आमकां खबर कळ्ळी की तो सांगता की तो मागीर तो तशें करचो ना, ताका तूं अरेस्ट करपाक जाय वा ना करपाक जाय. म्हणजे PI कितें ही केस दामपाचो प्लॅन करतालो. आनी खऱ्या अर्थान जर अशें चल्लां न्हू जाल्यार मुख्यमंत्र्यान आतां दखल घेवपाक जाय हेजी आनी ह्या PIची. आनी असले PI जर आसात न्हू जाल्यार खंयच्याच समाजाक न्याय मेळचो ना. आमची भुरगीं हांगासर सेफ उरची ना, आमची बायलां हांगासर सेफ उरची ना. हें पुलीस स्टेशन कोणा खातीर ओपन केलां? जर हांगासर आमकां जस्टीस जाय आमी जस्टीस मागपाक खंय वचपाक जाय? काल आमी तांकां सांगलेलें तुजे कडेन जायना जाल्यार तूं सांग आमी वयता पणजे म्हणून. करता 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 म्हणून आयज कितलो टायम जालो, आतां 12 जाली. ह्या बायलां भुरग्यांक घेवन आमी हांगासर रस्त्याचेर रावपाचें. आनी DYSP कित्याक येना अजून मेरेन? जर ते तुजी ऑथॉरिटी ना, एट्रॉसिटी तूं फायल करूं शकना जाल्यार तूं DYSP कित्याक आपोवंक ना? DYSPन अजून त्या भुरग्याचें स्टेटमेंट कित्याक घेवंक ना? सगळे क्वेश्चन मार्क आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की ह्या PIचेर पयलीं इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. आनी आतां जी फुडें केस जी फुडें येतली पळय ती हांगासरली PI आसूनी PSI आसूनी तांकां हांगासर ही केस इन्वेस्टिगेट करपाक दिवच फावना. DYSPन ही केस हातीन घेवपाक जाय नाल्यार SPन घेवची पडटली. तो उगत आतां हो समाज आसा 20 मिनटां म्हणून टायम काडटा. म्हणजे हांगासर खंय तरी फिशी चल्ला. हांगासर खंय तरी ह्या समाजाक न्याय दिवपाचो ना. हांकां अशेंच रस्त्याचेर आसूनी ही भुरग्यांक हेंची भुरगीं जी आसा पळय ती अशीच कोणूय उखलून व्हरपाची आनी भुरग्यांक हांगासर पिड्यार करपाची ह्या भाशेची भावना म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटान चल्ला. हांगासर पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर 2 दीस कंटिन्यू आमचे कार्यकर्ते हांगासर आसा. 2 दीस कंटिन्यू आसा. मात पासून हेका येना. आनी तो काल सांगतना तूं आपूण फोन रिसीव करूं ना. कोण तरी कोरगांवकर म्हणून येताले ट्रू कॉलराचेर म्हणून आपूण रिसीव करूं ना. आपूण सोजमालो कोण तरी आनी आसतलो म्हणून. कोरगांवकर आसूनी जाधव आसूनी नाजाल्यार कोणूय आसूनी तुजी ड्युटी फोन रिसीव करपाची. फाल्यां सकाळी खंय तरी कितें तरी इन्सिडंट जालो आनी आमी पुलिशेक फोन करता जाल्यार पुलिशेन येवपाचो ना, रिसीव करपाचो ना. हे अशा प्रकारचे इन्सिडंट मुख्यमंत्र्यान हितून दखल घेवपाक जाय. तो होम मिनिस्टर आसा. आनी ही जर आमकां जर न्याय मेळना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी हांगासर उठून आतां मुख्यमंत्र्याच्या दारार वचून बसचें पडटलें. कारण पुलीस स्टेशन जर तुवें दवरल्या, पुलिसांक जर तुवें न्याय दवरूंक ना जाल्यार मागीर मुख्यमंत्र्यानूच न्याय दिवचो पडलो. मुख्यमंत्र्यांक सकयल देवन ह्या सगळ्याचे कल्प्रीट आसा, एक्यूज जे आसा पळय तांकां तेणी वचून घट धरचे पडले. आनी हांकां कितें हांगासर बेश्टो पेमेंट घेवपाक बसयला? नाका नाका जाल्ली उत्तरां दिला. एडवोकेट येयलो, एडवोकेटान ताका कायदो सांगलो, ताका सांगचो पडटा. तुमी हांगासर कित्याक आहात तर बेश्टे बसलेले हांगासर? सो हांव आव्हान करता परत गोंयच्या सरकाराक आनी गोंयच्या आमच्या होम मिनिस्टराक, अशा प्रकारचे जर प्रयत्न चल्ल्या ह्या सरकारान आनी असल्या जर पुलीस ऑफिसर तुवें दवरल्या जाल्यार ह्या गोंयान आमची भुरगीं बायलां कोण सेफ आसना. क्रायम रेट पळय आतां कितलो वाडलेलो आसा. तो वयता थंयसर क्रायम. कित्याक जाता क्रायम? हे जे कोण एक्यूज आसा न्हू, हे जे कोण कल्प्रीट आसा न्हू तांकां भंय ना पुलिशेंचो. तांकां खबर आसा आमी सुट्टले म्हणून, कितेंय करा आनी आमी सुट्टले म्हणून. आनी ताका लागून हांगासर गोंयान आमचे आतां जितले हें जालेलें आसा पळय ते असल्या पुलिसां खातीर. आनी ह्या पुलिसांक असल्या पुलिसांक हांगासर असल्या पुलीस स्टेशनाचेर दवरपाची कांयच हें ना जर ते आमच्या समाजाक किंवा ह्या गोंयच्या लोकांक न्याय दिना जाल्यार. इतलेंच सांगता. आनी आतां तेजी 20 मिनटां खबर जायना. तेणी आतां भायर येवन परत सांगपाक जाय आमकां आपणा कडेन जाता वो जायना जाल्यार आमी फुडली एक्शन घेता. आमकां खबर आसा आमकां खंय वचपाक जाय तें. तेणी येवन सांगपाक जाय. आनी ताका लागून ह्या पुलीस स्टेशनाचो हांव जाहीरपणे निशेध करता. जाहीर निशेध करता हेजो. 17 वर्साच्या भुरग्याक तुमी न्याय दिवपाक अजून मेरेन फाटीं सरल्या म्हणून.